फादर लागले ए तर सगळ्याक गुड मॉर्निंग. तर हांव उठलो आनी आमगे काल रातची प्लॅन जाल्लो ऑलमोस्ट काल इवनिंगा प्लॅन जाल्लो की आमी कायाकिंगा वचपाचें अरावंड 6:30 म्हणल्यार आमी पावपाचें कायाकिंगा स्पॉटार. बट आमगे एकटो मित्र बरो लेट जाला सदांच्या भशेन 6:30 जावपा पयलीं आनी तो पावल्लो सो हांव भायर सरपा आसलेलो. कितलें बरें दिसता न्हू सकाळ फुडें उठप आनी सामके पक्षा आवाज आयकप. म्हाका खबर ना तुमगे घरा भायर तुमी उठले आनी पक्षा आवाज येता काय म्हणना. आयकाय पक्षा आवाज आयकाय 6:30 जाले. आनी आमची घरा मुखार न्हंय आसा पळय काय बरें व्यू पळय 6:30 पक्षी बरें गेली. ओ पळय पक्षी पळय ओ सुंदर. घराच्या ऑपोजीट न्हंय आसा तेजो व्यू. वाव अरे बाप रे. ह्या रिफ्लेक्शनान लागून न्हंय अशें दिश्टी पडना न्हू. वेगळो दिसता. ओ वाव. मुखार रेल्वे ब्रिज आनी हायवे आसा ह्या सायडीन. शी कितले लेट रे शी कितें रे तूं सारकी 6:30 जावन 1 मिनट जाल्यार पावलो. हेल्मेट बीन ए तू गरम आता न्ही हेल्मेटाक. आं ए माग वा पावा जाय आमकां बेगीन. स्पीड आं साशी आडे खातली. 4 मित्र एकठांय जाले आसा. शडप आम 4 मित्र एकठांय जाले आसा आनी फायनली आमगे 6:30 जायन गेले आनी आमी आतां वयताय. खरें ह्या टायमार आमी कायाकाचे बसपा आसलेले आनी वचपा आसलेले पूण आज गाडयेचेर बसून वयताले. चल म्हणटा पूण शिका तूं म्हाका. बरें चल. काल उज लागलो बसी. काल म्हाका न्यूज मेळ्ळी की एक आगोंद बसी हिंगा उज लागलो म्हणत पळय. जवळ काबार मर्दी खबर ना नंबर प्लेट हांव काबार काडला न्हू जीव दिसता. कसली जवळ मर्दी काबार. शॉर्ट सर्कीट जालें खंय वयल्यान खंय तरी. कार रातची म्हाका एकट्या फ्रेंडा सांगलें रे काबार मर्दी. जाल्ला म्हणटा तो कोणा ते ग्रावंडा कडेन नियर बाय ते खेळपाक कितें येयलें म्हणटाले. काबार जालें पयर ती शे. नंबर प्लेटीचेर धापला. हय धापला असं इतलें बरें. तर आमी पावले आसाय साळेरी आनी आतां आमी ब्रिजा सकयल वयतले आनी काय करतले. तर व्यू पळोवपाक शकता तुमी साळेरी ब्रिजाचो. साळे ब्रिज म्हणटाय न्ही रे का म्हाकाय खबर ना रे अशें करून. हय साळेरी ब्रिज म्हणटाय. सो ही एरिया वचपाचें आमी तेतूंतल्यान हय राव रे. सो आमी अशें काय करता आमी तशें वचपाना आमगे काय ह्या सायडीन उरतले. सो स्टेप्स आसाय. सो स्टेप्सांतल्यान सकयल येवपाचें. कोणा भाटा आयले अशें न्हू पूण थंय माड पळय सगळे कडेन. व्यू बरो आसा हिंगा. हें तर काय न्हू नितेश मुखार पावरफूल आहा. आमी 4 जाण येयले ना 3 जाण येयल्ले. तो थिंग फोटो काडल्यार पावरफूल येयल्लो पळय थिंग पळय. सो लेट्स गो. आमगे कायाक आमी घालताय भितर. तर आमची कायाक आमी घायली आसा बॅकवॉटर आसा आनी व्यू तुमी पळोवपाक शकताय. फाटल्यान ब्रिज बी आसा पळय. ब्रिजा लागून आनी बरें दिसता. या मरे या कितलें बरें दिसता मुखारल्यान. पळय आमचे 2 जाण मित्र मुखार. आयज तो व्लॉग काडटा कितें रे. ए आय एम द ओनली ब्लॉगर. शट डावन युअर ब्लॉग. गुड इट्स युअर फोन.
किधर 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 उभरते सितारे को दबा दिया जाता है एक पक्षी डिस्ट पडला असं आमकां पळय किंगफिशर अरे गुणी गुणी ओ पळय किंगफिशर पळय किंगफिशर हा गेले 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 आवाजान गेले आम्माश मुखार पावले न्हू जरी ए बेगीन 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 जरी जरी ह्या बॅकवॉटर्सा जरी आमी अर्ली मॉर्निंग येयले न्हू जाल्यार बेजिकली हो जो रूट आसा पळय तो बर्ड व्यू पॉयंट सो सकाळ फुडें आमकां बर्ड म्हणल्यार आयकपाक मेळटा बरे बरे पक्षी आवाज आनी मुखार मोर बीन आमी लास्ट टायम येयले तेन्ना म्हाका मोर दिश्टी पडलो आनी आतां पयले किंगफिशर दिश्टी पडलो आसा रे आसा मोर आसा दिश्टी पडटा ए दिश्टी पडटा तेंगे रेगुलर स्पॉट काय रे तो आणटा मरे मातशी व्हिडिओ काडटा हा ओके हिंगा म्हणलें हेणे सोकास अरे ओ नॉन सेन्स मरे मोसी मोर म्हणटा नॉन सेन्स शे काय बरं मूड ऑफ केलं कळट दिसता व्हिडिओ काडटा दिसता ते पक्ष्यान माड पळय कशें केलाय ते सामके 1 2 3 4 5 6 7 8 वूडपेकरान सामके ओलगावन कावार केला अशें हे आमगे बॉयज मुखार थांबले अशे उदक कंपल दिसता एक एक बाट हय मरे सुकला पळय हिंग कांय उदक ना पळय पुराय पुराय फातर दिश्टी पडटाय कमॉन कमॉन ओड ए लागता उठो शुअर हय आसा आसा उदक आसा मरे हा कामा वयताय ओके शॉर्टकट दिसता ए सोका बस कसलो व्यू रे भाई साहब एक वयता रे आवय कसले शे चड बरें तेजेश हा कितलो बरें दिसता रे विशय सामकी सिनेमॅटीक असो वो 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 तर कितल्याच्या टायमान आमकां असो टायम येयला की आमी अशें करून वयताय म्हणल्यार आमकां सामकी मेळना बरें ताणपा फातर लागले ए धर तू कितें रे एक वटेन थँक्यू बाय सो स्ट्रगल पळय तुमी स्ट्रगल ह्या सायड आतां कितले व्हाण आसा स्पिडीचे उदक येता आनी अशें लास्टाक भिजलो तूं अशें पळय शेळ पळय रे भाय एक गो ओय 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 कितें कसलें शेळ पळय खबर ना जाल्यार तांकां म्हणटा आलगे 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 काय आलगे कितें तरी कितें वा वा कसले पळय शेळो एडवेंचरस करून आमी खतरनाक एडवेंचरस करून आमी आमगे कायाक मुखार वयली आसा कशें करून तरी शे हो पावरफूल आसलो बसले बंडे मुखार यो गेले 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 म्हाका दिसना आमी जितले मुखार येयल्या पळय तितले कोण येयलो उरतो म्हणून कळ्ळें का कित्याक खबरा कारण कारण कितले प्रेशरान उदक सकयल देंवता आनी आमी त्या प्रेशराचे वयर येयले पळय आमकां खंय पावले पळय म्हणल्यार थिंगच्यान सारकें वचपाक आतां मेळना कांय घेवन तर आमी परत्यान वचपा भायर सरले म्हणलं असो हय हय आमी जाता तितले मुखार गेले ना परत्यान आमी भायर सरताय बॅग घेताय आमी बॅग वचपाक
आनी आमकां किंग फिशर म्हणटा ती पक्षी खूब पळोवपाक मेळ्ळे. गेले उडून गेले. आता येऊ शकतो राव, येऊ शकतो. तर उदळमळला कोण नासले आनी आतां पळय कितले जाण कायाकींग करपाक लायले. जाल्यार आमी पावले आमगे ब्रिजा कडेन. बॉयज कसं जालें कायाकींग? गजेश कसं जालें कायाकींग? हां गुड गुड गुड. तर फायनली ए बाबा बाबा तू किती रे, किती रे तू किती डेंजर मरे. तर आमगे कायाकींग बी जाय, कायाकींग बी कंप्लीट जाली आसा. ए बॉय अरावंड 7 सुमार और 7:30 कडेन आमी कायाक आमी बॅकवॉटर्साक घातली आनी आमकां इतलो बरो एक्सपिरियन्स मेळ्ळो. तुमकां पयले वरतले बर्डा आवाज आयकलो उरता तुमी. बेस्ट बेस्ट. इवन आमकां किंग फिशर चड मेळ्ळे आनी लास्ट टायम म्हाका मोर मेळ्ळो तो जो की आतां मेळना मोर. एंड येस इफ तुमकां बीन कायाकींग करपा जाय न्हू द बेस्ट टायम इज अरावंड हांव प्रिफर करतलो अरावंड 7 o'clock और 7:30 पयलें करें. सो तुमकां बर्ड्स पळोवपा पॉसिबिलिटीज चड आसा. आमकां किंग फिशर म्हणटा ते चड मेळ्ळे. एंड येस तुमकां जरी कायाकींग करपा जाय जाल्यार तुमकां डिस्कावंट सुद्दां मेळपाक शकता. मागे ब्लॉग पयले मागे ब्लॉग थ्रू येयल म्हणपाक सांगपाक शकता तुमी. सो तुमकां 100 रुपीज ऑफ मेळटले. जस्ट म्हाका सांगपाचें मिस्टर एक म्हणून सांगाय. एंड सिंगल आसा ती 400 आसता म्हगेली आनी डबल आसा ती 800 आसा. सो येस हांव कॉन्टॅक्ट नंबर बी दिता तुमकां. सो तुमी हें करपाक शकता. ओके तर खुबशी मज्जा करून आमी वयता आमगे घरा. हो ब्लॉग हिंगा आसलो. मेळ्ळा तुमकां नेक्स्ट ब्लॉगा. बाय बाय.